Numbers chapter 3 verse 13. कित्याक हर एक प्रथम जनित मुझे. हांवें इजिप्तान सर्व प्रथम जनिता जीवशी मारलेल्या दिसा इस्रायलिता मदल्या सर्व प्रथम जनिताक जावं ती मनशांची जावं ती मनजातीची म्हाका समर्पित केल्या. ती मुजींस हांव तो सरस्पोर. Numbers chapter 3 verse 46 and 47. लेविताच्या संख्येच्या की चड असलेल्या इस्रायलिताच्या 273 प्रथम जनित पुतांक सोडोवचे खातीर तुवें हर एकल्या पासत 5 शेकलां घेवंक जाय. पवित्र स्थानाच्या शेकल्याच्या माफान एका शेकेलाक 20 गेरां. Psalm chapter 69 verse 33. कित्याक सरस्पोर दुबळ्यांचे मागणे आयकता, बंदेंत असलेल्या आपल्या लोकांचो तिरस्कार तो करिना. Psalm chapter 23. जेजू बरो गवळी. सरस्पोर मुसो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. पाचव्या सरावाच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. फलक्या फलक्यान हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितेली. सरस्पोराच्या घरांत हांव सदांच काल रावतलो. मोज्या जिवाक नव्या सुमी